काडिलॅक कॅसिनोन लायव्ह गॅमलिंग चालू असा हे संदर्भात सरकाराक निवेदन दिल्ले पण आयज मेरेन हाचेर कोणेच चौकशी केली ना असो प्रश्न काँग्रेस पक्षान उपरासला। या कॅसिनोंचेर खूबशे बेकायदेशीर खेळ चालू असतात आणि गोयचे तरणाटे अशा गॅमलिंगात फसतात। गोय हे एक गॅमलिंग पर्यटन थळ जावपाक पावला तरी गोय सरकार कानार केस ओडून वोगी बसून आसा। सरकारान बेकायदेशीरपणान कॅसिनोर चलपी खेळ हे बंद करिना जाल्यार आनीकय खर पावल उखलतले अशी शिटकावणी काँग्रेस पक्षान दिल्या। बुधवारा परत काँग्रेस पक्षान डीजीपी उगडास निवेदन भेटयले आणि डीआयजीन हाचेर चौकशी करतले अशें उतर दिला अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान सांगले। काँग्रेस पार्टीचे वतीन आम्ही एक मेमोरंडम दिलो होता, म्हणजे रिमाइंडर मेमोरंडम। तो पयली मेमोरंडम दीत आयला ते जेन्ना सांगतलो बेजीक इश्यू म्हणल्यार ऑफशोर कजिनो हांगा चलताच, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा। आतां ऑनलायन कजिनोज जे आसा सॉरी ऑनशोर कजिनोज जे आसा ते ताचो प्रभाव इतलो गोंया भितर पसरता की सगळ्या गांवांनी कोणशांनी तो पावला, सगळ्यांक खबर आहा। हाजे पयलीं जना भंडारी आनी कांय लोकांनी वरद बी धरून ताणें पुलिसांक मेमोरंडम दिल्ले हाजे पयलीं आनी ताजेर इन्वेस्टिगेशन मागिल्लें आनी स्पेसिफीक इन्स्टन्सीस सुद्दां दिल्ल्यो खंय खंय। हालींच आमी मिडियांतल्यान पळयलां की काडिलॅक कजिनो एक आसा हांगा डबल हिल्टनान, ताजेर पुलिसांनी कारवाय केल्ली आनी कोणाक अरेस्ट बी जाल्ले ते तितल्याचेर ना। जालां कितें, गोंयचें हें आतां अस्तित्व आनी गॅमलिंग म्हणून आमची वळख जातली काय ऑलरेडी जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंटाक जर दिसता एज अ मॅटर ऑफ पॉलिसी गोंया गॅमलिंग डेस्टिनेशन करचें जाल्यार ताणें पास करचें, कायदे पास करचे। आतां आमगे फर्स्ट प्रायोरिटी आसा आनी बाकीच्या ऑनशोर कॅजिनोचे आमकां हें आयिल्लें आसा, इन्फॉर्मेशन आयिल्लें अर्थ आयिल्लें आसा, पुराव्या सगळें येतरी आमी तें मुखार एक्शन घेतले। आतां काडिलॅक कॅजिनो आसा पळय तो ऑनशोर कॅजिनो हेजेर ऑलरेडी आमी कंप्लेन दिल्ली आसा आनी आमी डिमांड केल्ली आसा थंय CCTV आसा 6 म्हयन्याची फुटेज घेवपाची आनी 6 म्हयन्याचो लास्ट ऑडिट करपाचो पळोवपाचें बाय कितें इलिगली चलात। समज इलिगली इन्वेस्टिगेट जाता मागीर लायसन्स सस्पेंड करपाचें, इलिगली तेंगे हें करता म्हणल्यार इन्वेस्टिगेशन चालू आसतना सस्पेंड करपाचें आनी फॉल्ट मागीर लायसन्स कॅन्सल करपाचें। कित्याक ते गोंयचो गव्हर्मेंटाचो सगळो रिवेन्यू बुडयतात। कोणाक ह्या मिनिस्टरांक दोन MLA दोन तेन्ना हेजे कडोकड स्ट्रिक्ट एक्शन जावची असो आमचो डिमांड आसा। आनी समज दिसांचे आमकां कांय रिजल्ट मेळना ह्या बद्दल आमी आमच्यो इकडे स्टँड आसा ते आमी करतले घेतले। आमी आयकल्ले आसा हेतूंक पॉलिटिशनाचे भाव आसात, फॅमिली आसात, अशें खूब जाणां आयकल्ले आसात, बट ते आमकां सत्यातून पुरावे अजून येवचे आसात, ते पुरावे आमी तुमचे फुड्यान येतले।